मोगाच्या भावा भयणींनो, शुभ वर्तमानांत आमी लेवीच्या आपोवण्यांची खबर आयकल्या. लेवीन दिवचे उतर आयकले आनी आपोवण्याक कान दिवन ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. जिवीत बदलप म्हणजे कितें? जिवीत बदलप म्हणजे जिविताची नोंदणी करप, जिविताची परतवणी करप. लेवी आसलो एक 2 वसूलदार, तो ज्योतीर, पूण तो रोमी अधिकाऱ्यांक वावर करतालो. देखून ताचे जुदे भाव ताका पयस दवरताले, कित्याक तो म्हणटा तो चोर, ताका पगार मेळताले, पूण तो वेव्हार करता ताका चोरून चड पयशे करतालो. देखून ताचे जुदे भाव पयस करताले. पूण ताका जेजूचे आपोवणें येता, तो आपोवणें आयकता आनी सगळें ताच्या लेगीत आसलें ताचो फुडार देवच्या हातांत घालता. तशेंच आमी जाणा की दुसरे आपोस्तल जशे आसले ते खारवी आसले, नुस्तें व्हरून आपलें पोट भरताले. पूण तेन्ना तांकां देवचें आपोवणें आयलें, ते आपलें सगळें सोडून देवचो पाटलाव केलो. आमी आतां प्राचीन काळांत आसा आनी एक आपोवणें म्हणजे मोजेशी याद. ही आपोवणें सगळ्यांक दिल्लीं आसा. जेन्ना आमकां ही आपोवणें येता, जेजू एके भाशेन आमकां आपली कृपा दिता. आमचे फाटले पातळी जीव सोडून ताचो मोग अनुभवून ताच्या फाटल्यान येवंक. तर आजच्या दिसा आमी खास करून आमच्या पासत मागुया, आमी देवाचो मोग अनुभवूंक आनी ताका कान दिवंक आनी आमी जिवीत बदलूंक आज आमी खास देवा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया.